ड्रग्स प्रकरणात राजकारणी आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार घुसपल्यात काय किते हाची सीबीआय चौकशी करपाची मागणी प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। नायजेरियनाच्या खुनाची केसय सीबीआय कडेन दिवची अशें पक्षाचो मुखेल म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन मागला। The murderers getting arrested will not solve this problem because influential men, people's names are coming up who are supposed to support these murderers. The brain behind the murder has to be established. Therefore, because top influential people from the ruling side, names are cropping up, and if one has to come out clean, this matter has to be handed over to the CBI. Because top influential ruling members' names are cropping up, and the lawmakers cannot run away from the law. नायजेरियनान रावपी भारतीयांकय असोच त्रातामेंत मेळटलो हे नायजेरियन दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले विधानाचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन टिका केली। An official from the Nigerian embassy gave a threat. The NCP strongly condemns this and appeals to the Indian government to take serious action because this is not becoming of an official belonging to the diplomatic corps. परवरे नायजेरियन गोयकार आणि पुलिसांमदी पेटिल्ले केस्तावान गोयकारांचेर घाल्ल्यो केशी फाटी घेवपाची मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। One side planned morchas by BJP leaders, that case is withdrawn, and here people who came to your rescue now the non-BJP people are being picked up. NCP strongly condemns this and demands from the government to have some sense. It looks they have lost the balance. Forgery cases are being withdrawn, which is a clear planned crime. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। हेडलायन सडा वाठारांतल्या कोयरा विल्याचो प्रकल्प परत चालू जाल्ल्यान लोकांचो मोठो प्रस्न सुटला। फाटले कितलेशेच म्हयने हो प्रकल्प बंद आशिल्ल्यान लोकांक त्रास जाताले। प्रुडंटान प्रकल्पाचेर हे पयलीं कितलेशेच रिपोर्टय केल्यात। वास्कोकारांचो हो प्रस्न लावन धरलो म्हूण नगरसेवक शेखर खडपकारान प्रुडंटाचे उपकार मानले। वास्कोचो कोयरा प्रकल्प फाटले कितलेशेच दीस बंद आशिल्लो, त्या खातीर लोकांक बरोच त्रास जातालो। प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडा हाडटकीर पालिकेन बेगोबेग प्रकल्प चालू केला। सध्या तरी टायम बींग समस्या मिटला जाल्यार हांव परत एकदा प्रुडंट मिडियाक धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो टेलिकास्ट दाखयलो आनी तेज्या मुळे हांगासर आयज कचऱ्याची समस्या सुटपाक आमकां तेजो हेल्प जाता। मुरगांव पालिकेन मेडिकल कोर सड्यार उडोवचो न्ही अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। तांकां सांगलें की बाबा तुमचे मेडिकल जे वेस्ट आहा पळय तुमकां कोणी अलाउड केला उडोवपाक, तर तेमी सांगलें 4% आमकां अलाउड केला म्हणून। सो हांव सांगपाक सोदतां की जे मेडिकल वेस्ट आहा पळय ते प्रॉपर तुमचे कितें कायदो आहा पळय त्या प्रमाणे तुमी ते डंप करपाचे, नाजाल्यार ते कुत्रे बित्रे येवन खाता सगळे आनी तेच कुत्रे मागीर मनशांक बी चावता, मनशां फाटल्यान बी धांवता। तेन्ना आतां ह्या फावटी पळोवन एक खुशी जाता की हांगासर काम स्टार्ट जाल्लेलें आहा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें, आनी हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची शेडूच न्हू तर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो फूल मशिनरी बी सेटअप करून हांगासर अशें बऱ्यांतले बरो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगासर जावचो हीच MMC कडेन मागणी आसा। पयलीं लोक इतले विट्टाले, घाणी मारताले सारके हांगासर कचरो बी आहा तो सगळो भायर सरतालो, कुत्रे बी कशे येवन वयताले, रातचे लोकांक नाका करताले। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। रोमी कोंकणी लिपीक वेगळो साहित्य पुरस्कार दिवपाचे कला अकादमीच्या निर्णयाक सरकारान तेंको दिवचो अशी मागणी रोमी समर्थकांनी मुख्यमंत्र्याकडेन केल्या। दालगाद कोंकणी अकादमीच्या वांगड्यांनी बाणावलेच्या आमदाराबरोबर मेळून मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें। रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपींतल्या साहित्याक वेगवेगळे पुरस्कार दिवपाचो निर्णय कला अकादमीन घेतिल्लो। ताच्या वेल्यान सध्या बरोच वाद चल्ला। देवनागरी लिपीचे समर्थक हे निर्णयाक विरोध करतात। सगळ्या लिपींक समान लेखून सरकारान ह्या निर्णयाक तेंको दिवचो अशी मागणी दालगाद कोंकणी अकादमीचे शिष्टमंडळान केल्या। शिष्टमंडळान बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वाय आशिल्लो। रोमी कोंकणी लिपीचेर अन्याय जावंक दिवचो न्ही अशें शिष्टमंडळान मागला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।